सगळ्यात अगोदर सगळ्यात पहिली हांव माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें अभिनंदन करतलो की आमच्या देशात तांच्यांनी वॅक्सिनेशन जे आसा हें अवेलेबल करून दिलें. वॅक्सिनेशनचो शोध लावपी सगळे शास्त्रज्ञ आनी तसले लॅब ह्या सगळ्यांचें अभिनंदन करतलो की देशांतल्या समेस्त सगळ्या लोकांक जनतेक देशांत आनी देशा भायरूय बी तांच्यांनी वॅक्सिनेशन अवेलेबल करून दिलें. त्या खातीर ज्या पद्दतीन वॅक्सिनेशन सुरू जालें आनी ही थर्ड फेज जाका आमी म्हणटा वॅक्सिनेशन पयलीं फ्रंटलायन वर्कर्स हांकां दिले गेले, ताज्या उपरांत अबाव 60 लोकांक दिले गेले आनी ताज्या उपरांत 45 to 60 ह्याय लोकांक सुरू जालें कोमॉर्बिड कंडिशन्स आनी पुराय देशभर वॅक्सिनेशन घेयत आसा. गोंयांतूय बी वॅक्सिनेशन खूब मोठ्या प्रमाणात गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स आनी रजिस्टर्ड पयलींची प्रायवेट हॉस्पिटल्स हांगा दोनूय कडेन सुरू जाला आनी कालच्यान डायरेक्टली स्पॉट वचून वॅक्सिनेशन घेवपाची सोय गव्हर्मेंटच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर आमच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर सुरू केल्लें आसा. म्हाज्या पेरंट्स पप्पांनी वॅक्सिनेशन्स घेतले, बाकीच्यांनी बी अबाव 60 त्या लोकांनी सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेवचें. वॅक्सिनेशन सेफ आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन खुद्द वॅक्सिनेशन घेवन बाकीच्या लोकांक प्रमोट केलं. त्या बद्दल बींग अ फ्रंटलायन वर्कर्स आनी बींग अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन म्हाका एक्चुली हांवें रजिस्टर्ड केल्लें की म्हाका वॅक्सिनेशन जेन्ना म्हाजो टायम येतलो तेन्नाच घेतलो म्हणून. सो डॉक्टरान म्हाका आज काल फोन केलो आनी आज तुजो नंबर आसा, तूं येवन वॅक्सिनेशन घेवपाक काय हरकत ना. आनी त्या खातीर बींग फ्रंटलायन वर्कर आनी डॉक्टर ह्या कॅटेगरींत हांव पडल्या कारणान आज हांव एक वॅक्सिनेशन आयलो. आनी त्याच बरोबर दुसरी गजाल, हांव वॅक्सिनेशन घेतल्या उपरांत वॅक्सिनेशना वयलो विश्वास जो आसा हो आनीकूय लोकांचो द्विगुणीत जातलो. खुबशे लोक जे आसा वॅक्सिनेशन घेवपाक जेंचो ज्या ज्या कॅटेगरींत आसा ते फुडें येवचे. हाज्या खातीरय बी आज हांव सकाळीं हांगासर येवन हांवें 9:15 सुमार वॅक्सिन घेतलें. अर्दे वर हांगासर बसल्या उपरांत आमच्या सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर सांखळी ज्या परिसरांत हांव रावतां खूब बरें सहकार्य, जशें म्हाका तशें न्ही बाकीच्या सगळ्या लोकांच्या पयलें खूब बरें सहकार्य लोकां कडल्यान मेळटा. लोकांची रिएक्शन्स खूब बरी रिएक्शन स्टाफा बद्दल आसा. वॅक्सिनेशन घेता आसतनाय बी पेन कांयच जावंक ना किंवा ताज्या उपरांत अर्देवर कसलीच रिएक्शन ना. तांच्यांनी वेवस्थीत रित्या एक्सप्लेन केलां. कितें सायड इफेक्ट जाले आसत जाल्यार आमकां टॅबलेट्स जोर आसतलो किंवा मातसो कितें सायड इफेक्ट एखाद्या दुसऱ्या दिसा जावपाक शकता. ताज्या खातीर टॅबलेट्स आनी तांच्यांनी दिल्ले आसा. त्या खातीर वॅक्सिनेशन हें खूब सेफ आसा. सगळ्या जाणांनी घेवचें हें सगळ्या जाणां कडेन मागता. आनी त्याच बरोबर आमकां जाता तितके बेगीन गोंय कोरोना मुक्त जर करतलें आसत जाल्यार वॅक्सिनेशन घेवप हें गरजेचें. सेंटर वाढवणार का वॅक्सिनेशनसाठी? म्हाका दिसता आत्ताच्या पद्दतींत फक्त अर्बन सेंटर्स जे आसा थंयसर गर्दी पडटा. पण दिसाक प्रायर हांव डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसा कडेन उलोवन 100 लोकांची प्रायर तेंच्यांनी अपॉयंटमेंट घेवन वॅक्सिनेशन दिलें वयतलें. आत्तां तरी गर्दी वाडोवपाची गरज ना, कंट्रोल जातलें हाजी आमकां खात्री आसा. प्रायवेट हॉस्पिटलांनी फक्त स्पॉट दिवपाचें आत्तां बंद आसा, पण जी प्रायर रजिस्ट्रेशन आसता तेंच्या कडेन दिवप चालू आसा. चार्जेस किती घेतले? गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत फ्री ऑफ कॉस्ट वॅक्सिनेशन अवेलेबल आसा. प्रायवेट हॉस्पिटलांनी थिंक 250 रुपीज चार्जीस जे आसा हे प्रायवेट हॉस्पिटलांनी केले वता. अदरवायज फ्री ऑफ कॉस्ट गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत सगळ्या लोकांक मेळटा. सर वॅक्सिन घेतलं तर किती फॉलोअप करपाक पडटा? वॅक्सिनेशन घेतल्या उपरांत कदाचित आफ्टर 24 hours बॉडी एक फिवर येवपाचे चान्सीस आसता सायड इफेक्ट्स म्हणून. अदरवायज बाकीच्या आज पर्यंतची गोंयांत एकूय केस अशी मेळूंक ना. आनी ताज्या उपरांत आपलो परत 28 दिसांनी आपलो जो डोस आसा तो डोस घेवप हें गरजेचें आसा. त्या खातीर सगळ्यांनी एक डोस घेवन मिस करचो न्ही, तर 28 दिसांनी आपलो दुसरोय डोस जो आसा हो डोस घेवपाक जाय. केसीस काही वाढायला लागलेत कोविडच्या आणि आता लसीकरण सुरू झालंय. फ्लक्च्युएट जाता. पयर मदींच 100 जाल्ले, परत 45 जाला. त्या खातीर सांगता वॅक्सिनेशन जरी आयलें जाल्यार सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप, मास्क आनी सॅनिटायझर हें कंपल्सरी आसा. हे लोकांनी तेजी जत्राय घेवची आनी लोकांनी जाता तितके बेगीन आनी जाता तितके चड लोकांनी मात सुद्दां सिम्पटम्स दिसता आसत जाल्यार टेस्ट करप, होम आयसोलेशन करप हें कंटिन्युअसली दवरप गरजेचें आसा.